वेस्ट बंगालान ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य सुराज्य ज्या मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते सुरू झाले असा. आम्ही ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश जातालो तेन्ना वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना केलें. आणि आज घुसखोरापासून परत एकदा वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीच केलें. हेच या देशाचे सत्य आसा. आणि म्हणून आम्ही म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बेंगाल या देशाकडे जोडून दवरपाचें काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत केला. तेन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केलें आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगालांतल्यान भायर धांवडोवन दिवपाचे हाज्याय फुडें या देशाचो नागरीक आसा. तेकाच या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा. हांगासर घुसखोराक या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बेंगालात थारो दिवचो ना. हे आमकां वेस्ट बेंगालच्या जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा. हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5व्या राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता.